खरेंच बरें दिसता की आयज माझे मित्र प्रशांत नायकान आयचे पेवर्स मांद्रे हायस्कुलाक घालून दिल्या बद्दल मी कौतुक करता तेचें आणि त्याची अशीच कामां आसात ती फुडें चालू रावनी बरी कामां आणि आमचो साथ तेच्या बरोबर सदीत आसता. एक आपुलकेन मांद्रे हायस्कूल म्हटल्यार एक आमच्या एक जिवार एक कांटो कसो, कारण ह्या स्कुलांसून आमी एक जे शिक्षण घेतलें आमचें हायस्कूल म्हणजे जे 5वी ते 10वी पर्यंत आमी हांगा शिक्षण घेतलें. आयज आमचे हांगासर टिचर्स आसात जे तेंच्यांनी आमकां जे एक शिक्षण दिलां. आयज खंय ना खंय आमी आयज गांवाचे हिता खातीर आमी वावरता किंवा समाजान जे कितें बरे गोश्टी आसात आयज आमचे गुरू कशे आनी तेंचें एक मार्गदर्शन घेवन आमी आयज फुडें सरल्या. म्हाज्या मनान एक दिसतालें की ह्या शिक्षण संस्थेन जेन्ना हांवें एक शिक्षण घेतलां एक कितें करचें कशें म्हणून, तेन्ना हांवें जेन्ना एक हांगा एंट्री केल्ली तेन्ना जशें ज्या पद्दतीन हांगा आसलें म्हणजे भुरग्यांक बीन अडचण जाताली तेन्ना एक तेंचो एक विशय आसलो एक बरें एक सुशोभीत एक करून दिवचें म्हणून. सो तेन्ना हांवें एज अ म्हाजें स्कूल जेन्ना हांवें अभिमानान म्हणटा मांद्रे हायस्कूल हें आमचें स्कूल, त्या पद्दतीन हांवें म्हाज्या एक स्वखर्चान म्हणजे म्हाज्या स्वर्गीय म्हाजे आजोबा भगवान म्हाळू नायक हांच्या स्मरणार्थ हांवें हे मांद्रे हायस्कूलचे जे सुशोभीकरण जे बाकीचे पेवर्ड्स बीन घालपाचें तें काम हांवें तेका एक उतर दिल्लें. त्या पद्दतीन हांवें तें कंप्लीट केलां. अशीं जायतीं कामां आसात. मांद्रे हायस्कूल शिक्षण संस्थेक हांव सांगूंक सोदतां की जेन्ना केन्ना गरज आसा एज अ एक स्टुडंट म्हणून मागीर तो एक सरपंच मागीर पंच हे सायडीक दवरून एज अ स्टुडंट म्हणून केन्नाय कितें गरज आसा तेन्ना हांव तेंच्या बरोबर आसतलो. तशेंच आमच्या स्कुलाक जायत्यो गोश्टी हांगा इन्फ्रास्ट्रक्चराची गरज आसा. आमकां देवी भगवतीच्या कृपेन आमकां बऱ्या पद्दतीचो आमकां एक अध्यक्ष लाभलेलो आसा केशव मांद्रेकर हेच्या रूपान आनी जायती हांगा यंग टीम आसा. इवन म्हाजो एक सारको क्लोज फ्रेंड ज्या शिक्षण संस्थेन आमी 5वी ते 10वी पर्यंत आमी केले म्हाजो मनोज जोशी होय सुद्दां आसा आनी अशे बऱ्या पद्दतीचे सेक्रेटरी जावन आसात आनी जायते हांगासर आसात. आमचे रावजी कोणाडकर आसात हांगा तुमी पळयतात सगळे जायते आमचे जे ह्या संस्थेक लागून धडपडटात की तेंची तळमळ हांव देवी भगवती कडेन मागता की जे कितें तेंचे आमचे विशय आसात ही मांद्रे हायस्कुला बद्दल हे बऱ्यापैकी सुसज्ज इमारत जावची आणि ते निश्चित रित्या देवी भगवती ही कौल दितली. आणि हांवें जशें सांगलां त्या पद्दतीने म्हाज्या कडच्यान एक ह्या मांद्रे हायस्कुलाक एक 2 क्लासीस दिता म्हटलें ते आतां काम सद्या चालू आसा आनी बेगेंतल्या बेगीन कंप्लीट करून जावचें अशें हांव देवी भगवती कडेन मागतां. आनी कितें बी कसली गरज आसा मांद्रे हायस्कूल हें म्हाजें स्कूल ह्या अभिमानान आनी ह्या अधिकारान हांव सांगूंक सोदतां की ह्या स्कुलाक जी कितें गोश्ट लागतले त्या टायमार तेंच्यांनी म्हाका जर उलो मारचो हांव तेंच्या बरोबर आसा आनी देवी भगवती कडेन परतून एकदां मागणी करता की ह्या मांद्रे हायस्कुलाची बरी भरभराट जावनी बरी सुसज्ज इमारत जावनी आनी एक सबंद गोंयभर एक नांव करचें तेंचें. हे आमकां पेवसय घातल्या त्या कार्यक्रमात आयज जी आमी पार्टी केल्ली आसा ते आमचे येवताचे सरपंच हेंच्यांनी आमकां प्रॉमीस केल्ले की आमी तुमकां असं सुशोभीकरण करपाचें काम करून दिता म्हणून आणि आज तेंच्यांनी हे काम आपले पूर्ण केल्ले आसा. त्या वखदां मांद्रे शिक्षण संस्थेच्या वतीन आमचे माजी सरपंच जाल्ले आसा ते आमचे मित्र प्रशांत बाळा नायक यांचं सगळ्यात पहिली ते आमचं काम करून दिल्याबद्दल मी अभिनंदन करतो. आणि संस्थेमार्फत मांद्रे शिक्षण संस्थेमार्फत जे काही त्यांच्यानी आमकां सांगलेले जे काही गोष्टी करून दिते म्हणटा लागीं सगळे त्यांनी पूर्ण केल्ले असतात. ते वखदां परत एकदा संस्थेच्या वतीन सगळे आमच्या मांद्रे शिक्षण संस्थेच्या वतीन आणि मांद्रे हायस्कुलाच्या वतीन आम्ही त्यांचे आभार व्यक्त करतो. आणि त्यांच्यानी हे जी काही बरी गोष्ट केल्ली आसा ते पुढे हेचेही पुढे आमकां त्यांचं सदा सहकार्य मेळटलें. आणि त्याचबरोबर आमचे दुसरे एक पंच आसात आमचे राजेश मंद्रेकर यांच्यानी सुद्धा आमकां काही मदत करचे म्हणून सांगली त्यांच्यानी सुद्धा आमकां मदत केल्ली आसा. अशा ह्या सगळ्यांचे आम्ही आभार मानतो. आणि ही जी काही कामां चल्लेली आसा इस्कॉलाची आमच्या ज्या हायस्कुलाची आणि आयज आमची इमारत सुद्धा जाता ताका सुद्धा तेंच्यांनी आमकां भरघोस असो पाठिंबो दिल्लो आसा किंवा भरघोस अशी मदत केल्ली आसा. हे सगळे गोष्टी गृहीत धरले जाल्यार हेंच्यांनी जो काम केल्लो आसा ह्या क्षेत्रांत जावं आमची एक सुशोभीकरण म्हणा किंवा वास्तू उबारपाच्या कामाक जी आमकां काही मदत केल्ली आसा ती आमचे प्रशांत नायक आमचे माजी सरपंच आणि सध्याचे विद्यमान पंच यांचे आम्ही पुन्हा एकदा सगळ्यांच्या वतीन हायस्कुलाच्या वतीन आणि मांद्रे शिक्षण संस्थेच्या वतीन आम्ही आभार व्यक्त करतो. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.